मुरगांव रेल्वे स्टेशनाचेर देशाचो झेंडा आसचो अशी मागणी मुरगांवचो नगरसेवक दाजी साळकारान मुरगांव पालिके कडेन केल्ली. मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान नगरसेवक दाजी साळकाराक मान्यताय दिल्ली. त्या प्रमाण मुरगांव रेल्वे स्टेशनार झेंडा उबारपाचें काम चालू आशिल्लें. 26 जानेवारीक म्हळ्यार गणतंत्र दिसा निमतान ताचें उक्तावण करपाचें थारायल्लें. मात मंगळारा अचकीत पुलिशेन येवन रेल्वे स्टेशनाचेर झेंडा उबारपाचें काम बंद करपाक लायिल्ल्यान नगरसेवक दाजी साळकाराचे कार्यकर्ते चाळवल्यात. आमकां आमच्या देशाचो अभिमान आसा आनी मुरगांव हो भारताचोच एक भाग आशिल्ल्यान आमकां दिसतालें की रेल्वे स्टेशनाचेर एक झेंडा आसचो, जेणे करून मुरगांव रेल्वे स्टेशनाचेर देवपी प्रवाशांक ताचो अभिमान आसचो म्हूण आमी झेंडा उबारपाचें थारायल्लें अशें शम्मी साळकारान पत्रकारांक सांगलें. रोडाच्या भायर जसो आमकां आतां वास्को दिसता तसो एक आमच्या वास्कोनूय आसचो म्हणून लेटर बरयल्लें आनी दॅट प्रोजेक्ट गॉट एप्रूव्ड, प्रपोजल वॉज एप्रूव्ड आनी त्या प्रमाणे तांणी तें काम स्टार्ट केलें. ताच्या खातीर म्युन्सिपालिटीक आमी इनवॉल्व केलेंय बी लेटर, पूण सॅटर्डे संडे आशिल्ल्यान तांणी तें लेटर इनवॉल्व जालें आनी आमकां वर्बल तांणी सांगलें फुडें वचात म्हणून. चेअरपर्सनान सांगलें की यू कॅन गो अहेड वीथ द प्रोजेक्ट म्हणून. आनी प्रोजेक्ट स्टार्ट जाला आनी आज सकाळच्यान जेन्ना हें काम चालू आसा, चेअरपर्सन येवन गेले. आज चेअरपर्सना बरोबर बाकीचे कावन्सिलर आशिल्ले, येवन अशें सुपरविजन करून गेले आनी आतां 12:30 सुमार पुलीस येवन पुलिसान हें स्टॉप केलां. एक नॅशनल फ्लॅग उबारपाचो जो मान वास्कोक मेळिल्लो ताच्या खातीर खरें मॅटर ऑफ प्रायड. लोकांनी खरें ताच्या खातीर खरें गर्व आसपाचो की आमच्या वास्कोन एक बरी गोश्ट घडटा अशी म्हणून. वास्कोन पयलीं कांय ना, सो वास्कोन कितें बरें घडटा, बरी गोश्ट जाता हें पळयल्यार खरें सगळ्यांक उमेद जावपाची. पूण तें बरें काम करपाकूय आज तांणी स्टॉप केलां आनी कंप्लेन घाल्ली आसा पुलीस स्टेशनार. आमकां कोण कंप्लेन केलां हें तांचें तें अजून आमकां सांगना. दे आर नॉट रेडी टू गिव अस द डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनंट. वी आर आस्क्ड, आमी कंप्लेनाची कॉपी मागली, तांचे कडेन कंप्लेनाची कॉपी ना आनी वी आर स्टील वेटींग तांच्या रिप्लाया खातीर की आमकां तांणी रिप्लाय दिवचो. कित्या खातीर एक नॅशनल फ्लॅग उबारपाक कित्याक स्टॉप जाला हें विचारपा खातीर आमी हांगा रावल्या. खरें म्हणल्यार नॅशनल प्रायड 26 जानेवारी सामको तोंडार आयिल्लो आसा आनी 26 जानेवारी पयलीं हो प्रोजेक्ट स्टार्ट जावचो म्हणून सगळी बेगीन जावचें म्हणून सगळें प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. 19 जानेवारी कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें सगळें. आज ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक आयिल्लें काम, फक्त उबारपाचें उरिल्लें. तें सगळें काम स्टॉप करून रेल्वेचे सगळे ऑथॉरिटीज थंय काम आतां जे लेबर आयिल्ले आसा बजाजाचे, इट्स अ फुली ऑटोमेटेड हाय मास. ताच्या खातीर जो फूल टेक्निकल स्टाफ आयिल्लो आसा तो बसून आसा. इट्स अ वेस्ट ऑफ टायम. So it was a proposal by Daji Salkar, Yes. to which the railways agreed and they are funding the entire. Yes, it is their project. It is the railway project. Okay. And they had gone ahead with it and everything is ready except that they are not allowing it right now. So basically, what did the police say? The complaint is against Daji Salkar or the No, the railways? police, they are saying that they do not have the permission, where we have the verbal, we have proof of the verbal. The letter has been inverted, we have given the copy inside. And they had said you can, it was a weekend, so he said you can go ahead with it because we had to finish it in time. 26th is not very far away. So, and they have their work goals. So till 19th they wanted to complete it. So the 26th we would have the flag in Moscow. So that is the प्रपोजल हाडलेले आमच्या वास्को सिटीन रेल्वे कडसून की एक बरो व्हडलो फ्लॅग आसपाचो आनी तो खरो प्राऊड मुवमेंट आसपाचो. आमकां 26 तारखेक दाजीन सगळे लेटर्स इनवर्ट केलेले, आम्ही सगळे फॉलोअप चालू असलेले आमचे एकीकडून, पूण मिटिंगूय कॉलअप जावं ना, ते खातीर पेंडींग उरलेले. ते आमी विचारले तेन्ना आमकां चेअरपर्सनान सांगले तुमी फुडें चला, वबली सांगलेले कित्याक तो फ्लॅग न्हू म्हणून देशा खातीर ते कितें तरी म्हणून त्यांनी वबली केली आनी आमी तशें काम स्टार्ट झालेले रेल्वेचे. जशें आज येयले ते बसोवपाक, जेन्ना ते इन्स्टॉलेशन चालू असलेले अरावंड 12:30 सुमार पुलीस येले आणि त्यांनी आमकां सांगले की काम स्टॉप करपाचें. आमी विचारले कित्या खातीर, तर त्यांनी सांगला फोन येला. तर आमी म्हटले ओके फायन, नो प्रॉब्लेम. एक दूख जाता की कावन्सिलर्स आमी कितें तरी बरें हाडपाक चित्ता हांगा, पूण लोक अपोज करतात, हेचो खूब खरेंच वायट दिसता देशा खातीर. नगराध्यक्ष म्हणटा नगरसेवकांक आपणेन झेंडा उबारपा खातीर मान्यताय दिल्ली, पूण ताचेर नगरसेवकांचें मत घेवंक नासलें. आपणाक आशा आसा की मुरगांव पालिकेचे सगळे नगरसेवक दाजी साळकारान दिल्ल्या प्रस्तावाक मान्यताय दितले. सिटी वॉर्ड कावन्सिलर की
फ्लॅग इन्स्टॉल करपाक जाय, इंडियेचो फ्लॅग इन्स्टॉल. म्हाका एक्चुली बरी गजाल आसा. हांवें ताका फोन कॉलराचेर सांगलें दाजी गो एड म्हणून, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे म्हटलें तेणी तो गेलो आनी हांवें ताका इतलेंच सांगलें की फोनारूच सांगलें की सायड बाय सायड एक लॅटर इनवर्ट करपाक जाय रेल्वेक. आनी त्या प्रमाणे तेणी 31st लॅटर इनवर्ट केलें. 31st इनवर्ट केल्या बरोबर म्हाजे कडेन लॅटर आजुनूय आसा आनी हांवें हांगा नोट मारलेलो आसा. नोट घातला की आमी हे मॅटर मिटिंगेक प्लेस करपाक जाय म्हणून. आनी म्हाका दिसता ह्या प्रपोजलाक 25 कावन्सिलर एक जातले आनी खरीच बरी गजाल आसा की एक आमचो नॅशनल आमचो फ्लॅग, इंडियेचो फ्लॅग. तुमकां खबर आसतलें एअरपोर्टार हो फ्लॅग घातलो तेन्ना कितलेशे लोक पळोवपाक रावताले, फ्लॅग पळोवपाक रावताले. एअरपोर्टासान देंवतकूच लोक फ्लॅग करून सेल्फी काडटाले. तशेंच वास्कोनूय खंय तरी अशेंच म्हाका दिसता अशीच फ्लॅगा खातीर ब्युटी जातली, लोक पळोवंक येतले. ताका लागून म्हाका दिसता 25 कावन्सिलर एग्री जातले. आनी आयज म्हाका दिसता कोणी तरी स्टॉपेज ताका केल्या. म्हाका दिसता पुलिसांनी तांकां कोणी तरी कॉल्स केला, म्हाका कांय खबर ना. पूण आमच्या म्युन्सिपाल्टी कडल्यान तांकां ग्रीन सिग्नल आसतलें.